नमस्कार आणि उपकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या ह्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमच्या बरोबर स्टुडियोन आसा बाब दाजी कृष्णा साळकार. ताका आमी दाजी म्हणून वळखतात. हे आमचे वास्कोचे आमदार BJPचे आनी तांकां हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे ते BJPचे चीफ स्पोक्सपर्सन सद्या आनी ही इज हँडलींग द सिच्युएशन व्हेरी वेल. सध्या तुमी जाणात कितें चल्लां गोंयांत ते नॉट ओन्ली गोंयानूच न्ही तर आख्खे भारत देशान नीटाचो जो बोळ आसा प्रोटेस्ट चालू आसा अबावट नीट एग्जाम्स कॅन्सलेशन री एग्जामिनेशन. मागीर ताच्या नंतर कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणून एक अस्तित्वांत आयली. ते एज्युकेशन मिनिस्टराचो राजिनामो मागूंक लागली. तर हे जाता जाता मागीर सोनम वांगचूक जॉयंट एजिटेशन. ही वेंट ऑन फास्ट. ताच्या मागीर सगळ्यांक दिसलें की फास्टींग करून रेजिग्नेशन मेळटलो पण तोय जालो ना. ताच्या नंतर ते पार्लमेंट वॉक केली, तेंची मार्च केली. ताच्या नंतर जुलय 20 तारखेर जो लाठीचार्ज जालो दिल्ली जंतर मंतर हांगा. सो सगळ्यांनी पळयलो की कितें एक्झॅक्टली घडलें तें. कशें RAF ऑफिशियलांक पयलीं मारलें, मागीर ताच्या नंतर हो जालो. So we are not saying that this agitation is the students are to be blamed for it, but social anti-social elements ह्या एजिटेशनाक जॉयन जाल्ले आसा अशें दिसता. ताज्या कारणां खातीर आमी आज BJP स्पोक्सपर्सन बाब दाजी साळकाराक आपयला आनी कळोवन घेवपाक एक्चुअली कोणाचें चुकलां आनी खंय कितें जालें आनी जुलय 20 जे जालें ते बरें की वायट ते आयकून घेवया तांचे कडल्यान. दाजी बाब, पयली गजाल जुलय 20 तारखेर जालें ते सामकें की रॉंग? ना, म्हाका दिसता सामकेंच हें पळय कितें सगळ्यो घडणुकेच जाल्या. तुमी फ्रॉम स्टार्ट टू आतां पर्यंत पळयशात जाल्यार जेन्ना दिपकेजी इंडियन लँड जालो तेन्ना सरकारानूच व्हरून ताका परमिशन दिलें टू प्रोटेस्ट. दीस वॉज द फर्स्ट स्टेप. म्हणजे आमकां प्रोटेस्टा म्हणजे दीस इज डेमोक्रेसी. प्रोटेस्ट पिसफूल प्रोटेस्ट करप हे सगळ्यांचोच हक्क आसा. आनी ताजे हें कितें जातलें पळयनासतना फुडें कसो प्रोटेस्ट जातलो तांकां इमिडिएटली प्रोटेस्ट करपाचें परमिशन दिलें. तांणी ते प्रोटेस्ट करपाक बसले. 5 तो खरो प्रोटेस्ट काबार जाल्लो. पूण सरकारान ताजेर कांयच एक्शन घेवना. ताज्या मागीर आनी 20 दीस हो प्रोटेस्ट पिसफुली चलतालो. तो पर्यंत सरकारानूय कसलीच म्हणजे संवेदनाशीलता कितें आसता हें दाखोवन म्हणटा ताका तो कंटिन्यू करपाक दिलो. पूण ताज्या मागीर ज्यो गोश्टी जावपाक लागल्यो म्हणजे एक बरो प्रोटेस्ट, एक आपल्या रायट्सा खातीर प्रोटेस्ट करप ही एक गजाल आसता. पूण ताज्या मागीर ताका डिफरंट एंगल दिवप आनी हो भुरग्यांचो इश्यू म्हणून सांगून आपली राजकीय पोळी भाजपाचो जो प्रयत्न ह्या सगळ्या हातून भितर जालो म्हाका दिसता दॅट वॉज टोटली रॉंग. आनी तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार फ्रॉम डे 1 म्हणजे जेन्ना पसून ही निटाचो बोवाळ स्टार्ट जाला म्हणजे 3 तारखेर ही एग्जाम जाली. 8 तारखेर जेन्ना कळ्ळें हें आसा म्हणून कॉम्प्रोमायज जाल्या म्हणून एग्जाम तेन्ना इमिडिएटली 12 तारखेर सरकारान ती कॅन्सल केली. रिनीट घेतले म्हणून सांगलें. आमी रिस्ट्रक्चर करपाचे सगळ्यो हें केल्यो आनी हें सगळें करता आसतना भुरग्यांक त्रास जावचो न्ही, परत रजिस्ट्रेशन तांकां करचें पडचें न्ही, परत तांकां फीज पडच्यो न्ही, ह्या खातीर तांकां सगळ्यांक ह्यो फास्ट फॉरवर्ड कशें व्हरता आमी त्यो तुमकां फास्ट फॉरवर्ड व्हरपाचो एक सरकारान निर्णय घेतलो आनी खंयच कॉम्प्रोमायज करनासतना ती मॅटर हेवटेन CBI कडेन दिली. CBIन इमिडिएटली SIT टिम्स फॉर्म करून 12 जाणांक अरेस्ट केले. ते अजून भितर आसात आनी तांणी आपलें काम स्टार्ट जालें. ताज्या मदीं रिनीटाची एग्जाम परत एकदां घेतली. हालींच तांचो रिजल्टूय आयलो 19 जुलयाक आनी भुरगीं खंय तरी आपआपल्या प्रोफेशनांत वचपाक तयारी करपाक लागलीं. पास जालीं. कावन्सलिंग आतां तांचें जाता आनी एवरीथींग इज गोईंग ऑन. जाल्यार म्हाका अशें दिसता की हें सगळें इतलें स्मुथली चल्लां आसतना अजून पर्यंत हो प्रोटेस्ट कसलो चल्ला. जेन्ना निटा बद्दल टोटल आमी क्लॅरिटी दिवन आज भुरगीं बसून एग्जाम दिवन पास जालीं विदावट एनी स्क्रॅच म्हणटा तसो जाल्यार कित्याक हो प्रोटेस्ट? ना दाजी बाब, ते सामकें. बट देर आर सो मेनी स्टुडंट्स हू हॅव लॉस्ट देअर लायव्स इन्क्लुडींग इन गोवा. सुसायड केली तांणी एग्जाम री एग्जाम जाली. एंड आय एम नॉट ब्लेमिंग BJP गव्हर्मेंट एट ऑल फॉर ऑल दीस. कित्याक हाज्या पयलीं खुबशे पेपर लीक्स जाले. बट वॉट इज रॉंग इज लोकांचे प्रोटेस्ट जालो कित्याक की इनोसंट लायव्स गेले.
भुरगे जे तेव्हा ब्रायट माइंड्स बरोबर. आमचो फ्युचर असले बरोबर. तांणी सुसायड केली. ताज्या खातीर हो प्रोटेस्ट म्हणून सुरू जालो सामकें. न्ही बरोबर. हो भुरग्यांचो प्रोटेस्ट जितले पर्यंत आशिल्लो तो पर्यंत सरकाराक कसलोच हें नाशिल्लो. सरकारान केन्नाच खंयचीच गजाल तांचेर फोर्स करूं ना, नाल्यार तांकां वच म्हणून जावना, धांवडावना, लाठी चार्ज करूं ना. इवन दो देर वॉज नो परमिशन तांकां ते हें करपाक दिलो बिकॉज इट वॉज अ व्हेरी सिरियस इश्यू एंड वीच निडेड टू बी एड्रेस्ड एज सून एज पॉसिबल. आनी ताच्या खातीर खुबश्यो गोश्टी आमच्या सरकारान नरेंद्र मोदीजीन सांगल्योय बी आनी तश्यो करपाक स्टार्टूय जाल्यो. नव्यो रिफॉर्म्स, स्ट्रिक्टर लॉज, स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज हे सगळें प्रपोज केले. आनी हें करता आसतना थंय जें कितें जालें पळय न्ही, आय फील तुमी तो सगळो हें पळयलो जाल्यार खंयचे तरी एक्सटर्नल फोर्सीस थंय येवन म्हणजे वेगळे वेगळे तरेची जे आमी म्हणटा ही भुरग्यांचे एक प्रोटेस्ट इज वन पार्ट. पूण थंय भारताचे तुकडे जावप, नाजाल्यार डफली गँग, तुकडे तुकडे गँग ह्यांचे वेगळे वेगळे हे कितें म्हणटा ते नॅरेटिव्स, वेगळे वेगळे स्लोगन्स ही म्हणजे वाट चुकिल्ल्या भशेन हो टोटल हो जो प्रोटेस्ट आशिल्लो हो दुसऱ्याच दिशेन गेलो. एक्सटर्नल फोर्सीस जेन्ना तूं म्हणटा तर यू आर टॉकिंग अबाउट सम अदर नेशन्स. डेफिनेटली आय एम टॉकिंग अबाउट सम बिकॉज सोशल मिडियाचेर आमी पळयला की Because- बांगलादेश, कतार एंड ऑल दोज थिंग्स. डेफिनेटली lot of, आज बांगलादेशी इस्लामीक हे जमात तांची ती दे आर एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू दीस ऑर्गनायझेशन. वॉट हॅज बांगलादेश टू डू विथ आमच्या ह्या CJP. ऑर्गनायझेशन CJP. काल आमी पळयलें की US-सून लोक येवन थंय तांकां सपोर्ट करता. वॉट इज द नीड? आमी दिल्ली पोलिसान क्लॅरिफाय केल्लें आसा की सोशल मिडिया हँडल्स जी सिंदुराच्या वेळार ऑपरेट जाताली मोठ्या प्रमाणार फॉल्स नॅरेटिव्स, फॉल्स इन्फॉर्मेशन्स, फॉल्स हें घालपा खातीर सेम हँडल्स वेर एक्टीव ड्युरींग दीस ऑपरेशन. सो दीस ऑल सजेस्ट दॅट खंयचे तरी भायलो हात हाका आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता इट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड थरली. आनी जी सरकार करतलीच की कोणाचो बाबा हात हातून आसा. बाबा हो एक प्रोटेस्ट हो एकाच सायडीन उरलो आनी आपली राजकीय पोळी भाजपा खातीर हें कितें चालू जालें हाजेर थरो इन्वेस्टिगेशन जावप हें खूब गरजेचें आसा. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी एग्रीज दॅट हॉनेस्ट स्टुडंट्स जे आशिल्ले तांचेर इनजस्टीस जावपाक जायना. अँड फॉर दॅट सरकार इज डुईंग एवरी पॉसिबल थिंग. पळय पेपर लीक हाजे पयलीं जाल्ले आसा. पूण हाजे पयलीं तुमी एक स्टेटीन म्हाका जे बाकीचे हे आज उलयतात तांच्या स्टेटींनी काँग्रेस रूल स्टेट्सांनी इतलें जालां, ममता बॅनर्जीच्या हातून जालां, सगळ्या हातून जालां. तुमी कोणे खंय एक्शन घेतिल्ली दाखयात. खंयचे कोणे कितें एक्शन घेतिल्ली. पुणून आमच्या सरकारान अंडर आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी इमिडिएट एक्शन घेवन तांकां अरेस्ट केले आनी स्ट्रिक्ट म्हणजे फास्ट ट्रॅक म्हणजे आमी कोर्टाक पासून अपील केला की हे सगळ्यो केसीस फास्ट ट्रॅक जावच्यो आनी तांकां स्ट्रिक्टांतले स्ट्रिक्ट तांकां हें दिवचें म्हणून पनिशमेंट्स दिवचो म्हणून. तातूंत भितर आतां नवी नवी रिफॉर्म्स येता, एमेंडमेंट्स येतले वीच वील नरेंद्र मोदी कालूय उलयला की कशें आमी हें टोटल रिस्ट्रक्चर करूंक शकता आनी एक फूल प्रूफ निटाची एग्जाम आमी कशें करूंक शकता. फुडें आमी CBT ताजोय विचार चल्लो आसा आनी फुडल्या हातून CBT जातले टू गेट इन मोर ट्रान्सपरन्सी. सो मोर स्ट्रिक्टर लॉज, मोर स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज, जे इनवॉल्ड आसा तांकां चड कडी सजा म्हणटा तशी हे सगळे प्रपोज केल्ले आसा. हें सरकारान इमिडिएटली हें करता आसतना सायड बाय सायड निटाची जी इतली 22 लाख भुरगीं जी ह्या निटाक तयारी करतात तांकां खंय आमी 8 म्हयने 9 म्हयने दवरुना. ताजेरूय इमिडिएटली प्रोसेस करून इमिडिएट आमी ताजी रिनीट घेतली. ताजी एग्जाम जाली, ताकाय 22 लाख लोक बसले. तातूंतले म्हाका दिसता 11.5 लाख पास जाले. काल हांव तांचे व्हिडियोज पळयतालो, म्हजे कडेन व्हिडियोज आसा फोनार. दे वर सो हॅपी दॅट एवरीथींग हॅज हॅपन सो स्मूथली म्हणजे विदावट अ स्क्रॅच. डेफिनेटली ही पयलींची एग्जाम जी आशिल्ली ती कॉम्प्रोमायज्ड आशिल्ली अशें कळटाच. हें सगळें जालें. सो आतां आनी थंय एजिटेशन कसलें जेन्ना हें सगळें जालें, भुरग्यांचो इश्यूज एड्रेस केलो, वेन सरकार इज डुईंग एवरी पॉसिबल थिंग टू सी दॅट इट इज अ फूल प्रूफ अरेंजमेंट, जाल्यार आनी कितें उरलें. सरकार उलोवपाक रेडी आसा आनी विपक्ष फक्त थंय बोवाळ मारता. असल्यो गोश्टी ज्यो आसता ह्यो पार्लमेंटान डिस्कस जावप आसता, ओपन डिबेट जावप गरज आसता. आनी जेन्ना हें पार्लमेंट त्याच खातीर तें पार्लमेंट म्हणटात न्ही, सगळें हें डिस्कस जावप, डिबेट जावप आनी ताजेर आमच्या देशा खातीर एक बरी सिस्टम काडपाचें ही सगळ्यांची जबाबदारी आसता. हातून विपक्ष आनी रुलींग म्हणून नासता. जेन्ना भुरग्यांचो प्रश्न आसता नाल्यार देशाचो प्रश्न आसता आमी सगळेच एकठांय येवपा जाय. पूण ह्या सगळ्या प्रोसेसान आमी पळयलें की
राहुल गांधी जावं बाकीचे सगळे लिडर्स जावं तांणी एक दीस पसून एक एप्लिकेशन पसून पार्लमेंटान दिलें ना की हाजीर आमकां डिबेट जाय म्हणून. इनफॅक्ट आमच्यो ट्रेजरी बेंचांनी हे नोटिसीस मूव केल्या टू हॅव एन डिबेट ऑन दीस बिकॉज आवर गव्हर्मेंट इन सिरियस इन गेटींग अ फूल प्रूफ सिस्टम फॉर ऑल दीस. सो म्हाका दिसता इतलें सगळें सरकार करता आसतना म्हाका दिसना खंय तरी आमी सरकार म्हणून आमी खंय तरी चुकल्या म्हणून. दाजी पूण तुका दिसना की सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो एज्युटेशन चड लायटली घेतलो बिकॉज वी ऑलरेडी नो वॉट हॅपन्ड इन बांगलादेश, वॉट हॅपन्ड इन श्रीलंका, अदर पार्ट्स इन द ग्लोब. आमी जाणा जेन झीचो जेन्ना प्रोटेस्ट जाला सिमिलर पॅटर्न फॉलो जाला सगळे कडेन, सिमिलर पॅटर्न. एक कितें तरी इश्यू घेवप तो मागीर गव्हर्मेंट हे करून उडोवपाची प्रयत्न करप. आनी सिमिलर सिच्युएशन सिम्स टू बी नाव ऑल्सो की आमी म्हणटा की आतां ते धर्मेंद्र प्रधानाचो रेजिग्नेशन मागता आनी येस्टरडे अभिजीत दिपके सेड दॅट इट वील नाव कम टू PM's रेजिग्नेशन. सो सिमिलर पॅटर्न कसो दिसता. तर म्हाका तुमकां दिसना की सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो इश्यू चड लायटली घेतलो. ना कशें आसता जेन्ना कोणीय प्रोटेस्ट करपाक वता, प्रोटेस्ट करप इज अवर पॉलिटिकल रायट इन डेमोक्रेसी. आमी म्हणटा आज पळय तुमी थोडे म्हणटात की आमकां आजादी जाय म्हणून. आनी कसली आजादी जाय तुमकां? तुमी थंय ओपनली रावन प्रायम मिनिस्टराक गाळयो मारता आनी तुमचेर एक्शन जायना. हाज्याकून आनी व्हडली आजादी आनी कसली जाय तुमकां? सो दीस आर व्हेरी हिडन एजेंडा आशिल्ले लोक हू आर पुश्ड इन टू दीस. सोनम वांगचूकजी ज्यांनी काल फास्ट ब्रेक केलो तांणी स्वता सांगिल्लें आसा की एंटी सोशल एलिमेंट्स हॅव टेकन ओवर द प्रोटेस्ट म्हणून. जेन्ना प्रोटेस्टाक बसपी मनीस, हंगर स्ट्रायकाक बसपी मनीस फास्ट सोडटा आनी हे सांगता हाजी सिरियसनेस कितलें आसा हें आमकांय कळपाक जाय. प्रोटेस्टाक म्हाका दिसना गव्हर्मेंटान लायटली घेतलो म्हणून. कित्याक खातीर प्रोटेस्ट करप हो डेमोक्रेटीक रायट जसो हांवें म्हणलो. आमी उत्तराखंडाकूय पळयलो की थंय बी एक प्रोटेस्ट जालो फॉर इलिगल ट्री फॅलिंग आशिल्लें ताजेर प्रोटेस्ट जालो. तो अरावंड 20 दीस चल्लो. म्हणजे सायलंट सिटीन बसताले, झाडांक हग करून बसताले, कांय व्हायलन्स ना, पिसफूल आशिल्लो. ताजें गव्हर्मेंटान आयकलें न्ही एंड गव्हर्मेंट स्टॉल द प्रोसेस आनी तांकां उलोवपाक आपयलें. आमी तांकां आपयत आसा की तुमी आमचे कडेन उलोवपाक येयात. नड्डाजीन तर परत परत सांगून बसून कोणूच येना आशिल्ले. सो दीस हांकां उलोवपाक नाकाच आशिल्लें. हांकां एक वेगळेंच म्हणजे वातावरण ह्या देशान निर्माण मोटिवूच करपाक, डिफरंट हय अराजकता जशी म्हणटा आमी ती निर्माण करपाची गरज आशिल्ली. आनी दीस वॉज अ व्हेरी प्री प्लॅन्ड म्हणटा तशें. नाल्यार CIA इतले पयलीं कळप की 20 तारखेर जुलयाच्या अशें अशें जावपा आसा. हाचो अर्थ कितें? जेन्ना CIA सारके एजन्सीक कळटा की 20 तारखेर असो असो प्लॅन जावपा आसा आनी 20 तारखेर ते हांगा वतले. सो समबडी मस्ट हॅव प्लॅन्ड ऑल दीस. समबडी मस्ट हॅव प्लांटेड हें सगळें. पूण तांणी कितें केलें की आमची इनोसंट भुरगीं जीं आसा तांचो जो इश्यू जेन्युइन इश्यू आशिल्लो वीच नीड टू बी एड्रेस्ड आनी आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट आमचो सरकार हो डेफिनेटली एड्रेस करतलो. ताजे बद्दल कसलोच डावट ना. वेदर ऑपोजिशन कम्स ऑर डजंट कम. नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्लें आसा की हाजेर स्ट्रिक्टांतले स्ट्रिक्ट लॉज जातले आनी हाजेर फूल प्रूफ आमी एक नीट एग्जामिनेशन रिस्ट्रक्चर करून फूल प्रूफ करतले म्हणून. पूण म्हाका एक कीव येता म्हणटा ती ह्या भुरग्यांचें एजिटेशन हायजॅक करून आपली राजकीय पोळी भाजप. म्हाका दिसता दीस वॉज टोटली रॉंग. हाजी गरज नाशिल्ली आनी दीस वॉज टोटली म्हणजे आमकां एक स्लोगन ते पसून आयकता आसतना पसून आमच्या आंगार कांटो येतालो. काल म्हाका एका प्रेसान विचारलें की हे तुकडे तुकडे गँग आसा कितें काय म्हणून. तुकडे तुकडे गँग आशिल्ली नाल्यार डफली गँग करा. भारताचे तुकडे करपाचे अजून ओपनली जंतर मंतराचेर उलयतात. आमी भारत माता ही आमची आवय म्हणून मानतात. आमची BJPची पॉलिसी सदांच आसता नेशन फर्स्ट म्हणून, पार्टी सेकंड आनी आमी थर्ड म्हणून. सो जेन्ना तूं भारत देशाक आपली आवय म्हणटा, आपल्या आवयचे कुडके करपा सारको कोण लोक उलयता जाल्यार तुजें रक्त सळसळपा ना? हांव प्रत्येक देशवासियांक विचारतां, तुज्या आवयचे सपोज कोणूय आयलो आनी सांगलें ताजे कुडके करतलो म्हूण आपूण आनी तिका डिस्ट्रॉय करतलो म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता खंयचोय स्वाभिमानी भारतांतलो सिटीजन हाजें रक्त खवयटलेच. आनी त्या हातूनूच आमी सांगिल्लें. तातूंत भितर ओपनली बांगलादेशी खंयची आवामी लीग ताका सपोर्ट करता आनी खंयचे फॉरेनर्स येता. सो दीस स्मेल्स म्हणजे कळटा. इट इज ओपनली सीन. म्हणजे हें हांवें सांगपाची गरज ना. इट इज ओपनली सीन दॅट दीस इज समथींग डिफरंट म्हणून. सो त्या खातीर म्हाका दिसता आमचो सरकारान म्हाका दिसता सारको म्हणजे स्मुथली हँडल करपाचो प्रयत्न केला. वेन इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, जेन्ना तूं पोलिसांचेरूच पेपर स्प्रे मारतलो,
जेन्ना तूं पोलिसांकूच गाळयो मारतलो, जेन्ना तूं पोलिसांक धांवन उडयतलो, जेन्ना तुमी ताजेर फातर मारतले, तुमी आतां ती आमची ह्या देशाची नागरीक न्ही, ती कोणाची भुरगीं न्ही. सो तांचेय कडेन बॅलन्स दवरप हो गरजेचो आशिल्लो. सो सरकारान दोनूय गोश्टी बॅलन्स करपाचो वेवस्थीत प्रयत्न केला दिसता म्हाका. हे जालें आतां आमच्या नॅशनल लेवलाचेर कितें. गोंयांत आतां निवडणूक एक 6 म्हयन्या भितर आसा. 6 म्हयने सुद्दां ना म्हाका दिसता. 6 म्हयन्या भितर आसा. तेजो रिपकशन कितें जातलो गोंयांत? ना, गोंयांत पळय आमच्या देशा भितर आज एक बरें वातावरण आज देशभरान आसा. आज आमी म्हणजे तुमी आज प्रेस पसून आमकां सांगूंक शकता भारत देश आशिल्लो खंय आनी आतां खंयच्या पावंड्याचेर पावला. हाजें व्हरपाचें कारण म्हणटा तो एक मनीस नरेंद्र मोदीजी आनी ताजी पुराय टीम आनी भारतीय जनता पार्टीचें एक सरकार. हें लोक पळयतात, लोक पिशेना, लोक सगळे पळयतात. म्हणूनच तर परत परत निवडून कित्याक दितात. परत आतां तिसऱ्या फावटी आनी चवथ्या फावटी हांव तुमकां सांगता BJPचेच सरकार येतलें. हे परत परत कित्याक लोक निवडून दितात. कित्याक आमचें जें एक आयडियोलॉजी आसा नेशन फर्स्ट म्हणटा ताजी, तशीच आमचें आनी एक हें आसा की आमी 4 घटक जे मेजर घटक आसा देशा भितर, म्हणजे ते आसा किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा शक्ती आनी गरीब कल्याण. ह्या 4 हांचेर आमी काम करता. हे 4 जाणांक कशें वयर काडप हें आमी सतत चिंतीत आसता आनी अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करिल्ल्या आशिल्ल्या कारणान आमी लास्ट मनशा पर्यंत कशें पावतले आनी ते आमी पावतात तेन्नाच तुका लोक आमकां हें करता. आमी इलेक्शनाचे 2 म्हयन्या पयलीं 3 म्हयन्या पयलीं अशीं नाटकां करनात. आमी 5 वर्सां घराघरांनी वचून तुमचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा, कोणाक स्कीम मेवना, कोणाचो त्रास आसा, कोणाक खंय रस्तो जावपाची गरज आसा, खंय कितें करपाची गरज आसा, हें पळयत आसता. अशी आमची पॉलिसीज आसा. सो तुमकां दिसता ह्या एजिटेशनाची गोंयांत काय ना, रिपरकशन डेफिनेटली पडची ना म्हाका दिसता. कित्याक सरकारान हें एजिटेशन थंड जावचें नाजाल्यार काबार जावचें हाच्या खातीर सगळो प्रयत्न केला. ऑपोजिशन अजून पर्यंत येवपाचो मानसिकतेन ना. कित्याक तांकां येवपाचेंच ना. तांचो अजेंडाच दुसरो आसा. तांकां तुजें तें निटाचें हाका पडनूच वचूना. तांकां पडला की आपली पोळी कशी भाजप आनी राजकारणा भितर ह्या असल्या इश्यू घट धरून म्हणजे खरो हो ह्या इश्यूचेर ताणी राजकारण करपाक जायनाशिल्लें, पूण थंय पसून ताणें सोडूना. म्हणजे इतले लेवलाचेर ते गेले. सो म्हाका दिसता विच इज टोटली रॉंग. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो जेन्ना घराघरांनी वचून काम करता, घराघरांनी बरें काम करता, गरीब कल्याण आमी म्हणटात नाजाल्यार बाकीच्यो स्किम्स पावोवपाचें काम करता, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करता, तेन्ना जनताय बी आसा पळय न्ही ती खूब मॅच्युअर आसा. गोंयची जनता मॅच्युअर आसा आनी म्हाका पुराय खात्री आसा नरेंद्र मोदीजीचें विजन देशा खातीर, आमच्या गोंया खातीर आनी पुराय जे राजकारण आज आमकां आज खूब बरें म्हणजे एक बरें म्हणजे आमी खंय तरी अभिमान ताचे दिसता. बाबतींत तूं सांगता तें सारकें आहा. त्या म्हाकाय कळटा हय. की वॉट इज हॅपन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी दुसरी गजाली करता तेन्ना इट इज देर स्किम्स आसा सगळें आसा. पूण आतां हो जेन्ना आमी ही गजाल आयची गजाल फक्त ती एजिटेशन आनी प्रोटेस्टाचेर आमी उलयता आज, जाल्यार ज्या पयर नरेंद्र सावयकरान BJPचे वायस प्रेजिडेंटान स्टेटमेंट केलो की दे आर नॉट कॉक्रोचीस दे आर टर्मायट्स. म्हाका दिसता हाजेर म्हाका दिसता नरेंद्र भाईनूय क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. सिद्धार्थ भाई हितून क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा. म्हाका आनी तातूंत आनी कितें ॲड करपाचें जाय अशी म्हाका दिसना. बट कॉक्रोचीस एंड टर्मायट्स आज द सेम फॅमिली आनी आमी कॉक्रोचीस काय आमी तांकां म्हणू ना. तांणी आपल्याच पार्टेक कॉक्रोच म्हणून नांव दिलां. आमी दिलां तांकां कॉक्रोच म्हणून नांव. आमी कांय दिवना. ताणींच दिला. सो इफ वी आर सेट दीस इन दॅट कॉन्स्टॅक्ट म्हाका कितें चुकलां अशें म्हाका कांय दिसना. सो इट्स नथींग इज रॉंग. न्ही, दोनूय दे आर कमींग फ्रॉम द सेम फॅमिली. कॉक्रोच एंड टर्मायट्स आर कमींग फ्रॉम द सेम फॅमिली आनी हें ताणींच नांव दिलां न्ही. आमी कांय तांकां कॉक्रोच म्हणून नांव दिवना. हें ताणींच आपणें नांव दवरिल्लें आसा. सो आय डोंट फायंड एनी रॉंग इन वॉट ही हॅज सेड. ताजी हालीं हो जो इशू जाला तेन्नाच्यान आमचो गोंयचे काँग्रेस पक्ष जो आसा गोंयांत GPCC ताणें एक नेट धरून आहा तें. पयर त्यांनी प्रोटेस्टूय केलो, खूब मोठो प्रोटेस्ट जालो. तांचो एक म्हणणें आहा की गव्हर्नरान तांकां मिटींग दिवनात आयज राती. तुमचें कितें म्हणणें आहा हाजेर ह्या प्रोटेस्टाचेर? तें गव्हर्मेंटाचो प्रेरोगेटीव न्ही. ताजेर हांव कसो म्हणूंक शकता. ताजेर हांव म्हणूंक शकना. गव्हर्नराक केन्ना आपोवपा जाय, तुका केन्ना ऑडियन्स दिवपा जाय हें गव्हर्नर ठरयता, ताजी टीम ठरयता. सो ताजेर भितर आमी कितें उलोवप हें म्हाका योग्य दिसना. ना, पूण डू यू थिंक काँग्रेस इज ट्रायंग टू क्रिएट एनवायरमेंट ऑफ फियर इन गोवा? No, ते दामूनी काल म्हटल्यार ते
सी दीस हॅज दे हॅव ट्रायंग टू बी क्रिएट अ फियर, म्हणजे केन्ना पसून फ्रॉम द टायम ऑफ दिस थिंग दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अ दिस थिंग ऑफ फियर. एमर्जन्सी कोणें लादिल्ली? ताणीच लादिल्ली न्ही. आज डेमोक्रेसीचे उलयतात पळय मोठे मोठे खबरी, तेन्ना तांकां याद करून दिवपा जाय की ताजेच आजचेन एमर्जन्सी लादिल्ली. तेंचे इनोसंट लॉयर्स धरा, तुमी सोशल सर्वंट्स धरा, बाकीचे कोणी तांकां काडून काडून भितर उडोवप, हें तांणीच केल्लें न्ही. सो फियर सायकोसीस निर्माण करप ही तांची खासियत आसा. षडयंत्रां रचप ही तांची दुसरी खासियत आसा. आनी एकामेकाच्यो झगड्यो लावन कशे दिवप आनी आपूण तातूंतल्यान कसो फायदो काडप, जसो ताणें आतां काडला. नाजाल्यार राहुल गांधी ह्या हातून फूल हातून प्रोटेस्टान नाशिल्लोच, तो खंय तरी भायर आशिल्लो. तो भायल्यान येवन एक दिसा येता आनी संसदेंत जाता. जेन्ना तुका खबर आसा तूं थंय राविल्लो आसा, त्या तूं म्हणजे तुजें अर्द लायफ म्हाका दिसता थंय हाय सेक्युरिटी झोनान गेल्लें आसा. तुका ताजी स्कॅन्टिटी आनी ते हाजी सगळें खबर आसतना तूं थंय वता ओन्ली टू गेन पब्लिसिटी. म्हाका दिसता हे सगळो देश पळयता. हे कोण म्हणजे दाजी साळकर पळयता नाल्यार BJPचे 4 लोक पळयता अशें न्ही. हे सगळे देशान पयल्ले आसा. जे लोक आज डेमोक्रेसीची गजाली उलयतात तांणीच डेमोक्रेसीची पायमल्ली केल्ली ही आमी पयलीं पसून आयकत आसा आनी ताजे रिपरकशन्स आमकां अजून दिसता. हाव इज द गोवा BJP ट्रायंग टू नेगेट दीस? आतां गोंयान नॅशनली नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाकीचे मिनिस्टर्स आर दे आर ट्रायंग देयर बेस्ट हाव टू न्यूट्रलायज ऑल दीस थिंग्स. पूण जेन्ना गोंयान आतां इलेक्शन्स आहा, UPन इलेक्शन आसा, पंजाबाक इलेक्शन्स आहा. सो हाव इज द गोवा गव्हर्मेंट ट्रायंग टू मीट ऑल दीस जे एमर्जन्सी कायंड ऑफ अ सिच्युएशन गोंयान जाला, जो एनवायरमेंट सद्या आहा, प्रोटेस्ट, एजिटेशन्स, इट्स नॉट जस्ट अबावट आतां सद्या जाला कितें, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोटेस्ट ऑफ नीट. तेजे नंतर तो 39A आहा, लोधाचो आहा, देर आर मेनी अदर प्रोटेस्ट. ते सगळे एकठांय येवन अँड नाव इट इज बिकमींग अ बीग चॅलेंज फॉर BJP इन गोवा. न्ही, आमकां एक गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय की इलेक्शन्स आर रावंड द कॉर्नर आनी 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स जातले. येवपाची आसा. आनी प्रत्येक गोश्टीर उपद्रव निर्माण करप आनी लोकांक संभ्रमण दवरप, लोकांक इन्स्टिगेट करप की कितें तरी भरपूर चुकीचें चालू आसा, हें एक पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे करता. हातूंत भितर व्हडलें म्हाका कांय दिसना. आनी 5 म्हयने हेंच चलतलें. हे 4 वर्सां तुमी पयले खंयच अशी एजिटेशनां नाशिल्ली. म्हणजे काँग्रेस तेन्ना नाशिल्ली काय कितें गोंयांत? आशिल्ली. तेन्ना प्रोजेक्ट जायनाशिल्ले काय कितें? जाताले, सगळें जातालें. सो आतांच कित्याक? सो आमकां तें समजून घेवपा जाय की इलेक्शन्स आर रावंड द कॉर्नर. आनी इलेक्शन्स आर रावंड द कॉर्नर म्हणटकूच सगळ्यो ह्यो गोश्टी आनी मोठ्या प्रमाणार हें करप, मोठ्यो करप. हें म्हणजे आमी म्हणटात न्ही, व्हडले आमी मोबायलार बी पळयता तशें कश्यो व्हडल्यो करून दाखोवप, म्हणजे इतले सिरियसनेस दाखोवप, ही काँग्रेसीची पयलीं पसून खासियत आसा. ताका बाकीचे पक्ष उजो घालतात इल्ले, हांगा इल्लो उजो घालतात. पूण म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट अजून पर्यंत स्थिर आसा. व्हेरी सक्सेसफुली आमी सगळे प्रोजेक्ट्स केल्या. आमचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतात. घराघरांनी वचून लोकांच्यो ज्यो समस्या आसा, एजिटेशन केलें म्हणून वोट मेळना, नाजाल्यार आनी कितें केलें म्हणून वोट मेळना. जेन्ना तूं तांच्या दारार पावता, तांची समस्या जाणून तूं तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता, तेन्नाच तुका ती मनशां तुजेर विश्वास दवरून तुज्या पक्षाक वोट करतात. आनी तें काम भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो, म्हणजे खंयचेच इलेक्शन्स तुमी पळयले जाल्यार आमी खंयचेच इलेक्शन्स व्हेरी इजी घेना. वी आर एवरी इलेक्शन, म्हणजे एक पंचाचे पसून इलेक्शन्स आसत सपोज, नाल्यार कावन्सिलराचे, चेअरपर्सनाचे, सरपंचाचे, जिल्हा पंचायत, वी टेक एवरीथींग व्हेरी सिरियसली. आनी आमी पुराय ताची तयारी करून आमी लोकां मुखार वता, आमचो रिपोर्ट कार्ड घेवन लोकां मुखार वतात. आनी आमी पळयलें की लास्ट 3 टायम पसून त्या रिपोर्ट कार्डाच्या बेजाचेर आनी एक नरेंद्र मोदीजीचेर विश्वास, त्या विश्वासाचेर लोक आमकां निवडून दिता. आनी तेंय बी आमी ह्या फुडल्या टायमाक पळयतले. सो एजिटेशन्स कितें कोण करता, ताज्या मागीर तांचो हेतू कितें आसा, ताज्या मागीर तांची कारणां कितें आसा, ही सगळी जनता जाणा. आनी जनता योग्य त्या वेळार योग्य ते आपलो बटन दाबून ताचो निर्णय दितली. अशें म्हणटात की जेन्ना आमकां टाराचो वास येता तेन्ना इलेक्शन इज रावंड द कॉर्नर. पूण सद्या अशें जालां की एजिटेशना जेन्ना आमकां आयकोंक येता परत परत, तेन्ना इलेक्शन आहा हें कळोन चुकता. पूण आतां एक क्वेश्चन तुका एक लास्ट विचारता हांव. BJPचो युथा कडेन कनेक्ट तुटला काय? हाव आर यू गोइंग टू आस्क वोट्स वीथ द यूथ? पळय, आमचे सरकारान जे कामां केल्या, आनी आतां तुका जशें सांगलें हांवें, युवा शक्ती, महिला शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण, ह्या 4 घटकांक आमी मेजर घटकांक तांचेर आमी काम करता.
त्या दृश्टीन आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री ताणें इतल्यो युथां खातीर स्किम्स केल्या. म्हणजे तर तुम्ही मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, कौशल योजना, PM कौशल योजना, अश्यो अनेक हे स्टार्टअप इंडिया. सो ह्यो सगळ्यो कोणा खातीर केल्या? आमच्या युवा शक्ती खातीर केल्या, की ते खंय तरी फुडें सरचे आनी आमच्या देशाचे एक भावी बरे नागरीक जावचे, बरे बिझनेसमॅन जावचे, बरे हें जावचें म्हणून. सो हें सगळें करता आसतना खुबशे भुरगे आमचे गोंयांतले पसून आज खुबश्यो गोश्टी इवन डिफेन्स हे एक्सपोर्ट करपाक लागल्या. सो युथांक खबर आसा बाबा आपल्याक खंयचो सरकार आपल्याक पावता, खंयचो सरकार आपल्या खातीर काम करता, कितें करता, हें सगळें सरकार पळयता. आमच्या मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हांगा एप्रेंटिसशीप स्कीम लॉन्च केली. तातूंत भितर कितलेशेच युवक हे एका वर्सा खातीर ट्रेनिंग घेवन तांकां फुडें जॉबा खातीर ती सर्टिफिकेट बरी पडटली. सो बेसिकली तूं म्हाका सांगूंक सोदता की जे यूथ जे भायर सरल्या दे आर नेवर नेवर गोइंग टू वोट फॉर BJP. नो 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 हांव तशें म्हणूंकूच ना. हां. हे यूथ जे आसा थंय यूथ जे आशिल्ले हो यूथ मुवमेंट जो पर्यंत स्टुडंट्साचो मुवमेंट आशिल्लो तेन्ना तो सिन्सियर आशिल्लो, हॉनेस्टीन ती सगळी प्रोटेस्ट करताली. पूण जेन्ना ताका पॉलिटिकल लोक थंय भितर स्टेजीर येवपाक लागले, जेन्ना पॉलिटिकल लोकांनी एंट्री मारल्यो, काय तांकां एंट्री पयल्योच प्री प्लॅन्ड आशिल्ल्यो, हे इन्व्हेस्टिगेशन सांगतली, तेन्ना ताजो वळण दुसरें जालें. इशू व्हेरी सिरियस आशिल्लो आनी तो इशू एड्रेसूय जालो. आमकां एक समजून घेवपा जाय, एक इशू जाल्लो, तो इशू एड्रेसूय जालो आनी ती भुरगीं कामाकूय लागली आपल्या. पूण अजून पर्यंत तो एकूच हाजेर घुंडायत रावप म्हणजे हातूंत कितें तरी एक वेगळो मोटीव आसा आनी ताजें वेगळें वळण दिवपाचो एक प्रयत्न आशिल्लो जो तांचो फेल जालो दिसता म्हाका. अशें कित्याक काल सोनम वांगचुकान जेन्ना फास्ट सोडलो म्हणजे ताकाय आमच्या प्रधानमंत्रीचेर विश्वास आशिल्लो, पूण ताणें जेन्ना आमच्या प्रधानमंत्रीन सांगलें की आपूण कितें करूंक सोदता, वॉट रिफॉर्म्स इज ट्रायंग टू गेट, हाव इज ट्रायंग टू रिस्ट्रक्चर, कितें एमेंडमेंट्स हाडपाक करता, हें सगळें आयकतकूच तोय कन्विन्स जातकूच ताणें फास्ट सोडलो न्ही. सो वेन प्रधानमंत्री तुमकां सांगता तेन्ना ताजेरूय आमकां विश्वास दवरचो पडटलो न्ही. सो आय थिंक सो नाव टॅक्निकली पळोवपाक गेल्यार द प्रोटेस्ट हॅज एंडेड. पुणून आतां थंय कितें चल्लां, थंय कितें हें चल्लां दॅट देवाकूच खबर वॉट आर दे अप टू. वी नो दॅट दीस इज समथींग नॉट रिलेटेड टू नीट. Is it something like Shinebag again? तशें कितें तरी हे प्रोटेस्ट आमी पयल्या, हाजे पयलीं प्रोटेस्ट हे पयल्या. इतले लोक खंयचे बाकीच्यांचे हाडप, हांगा हें करप, थंय मुवमेंट करप, लाठी चार्ज करप, खंयच्या हातूंत घुसप. म्हणजे तुमी प्रत्येक चॅट पसून पळय, सपोज तांचे तांचे चॅट्सांचेरूच कळटा की दीस इज नॉट अ सिंपल निटा खातीर प्रोटेस्ट न्ही हो. तांचें सगळें वातावरण पयलें जाल्यार आनी जी बुरशेपणां आमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळ्या, म्हाका दिसता ती कोणूच मानून घेवपाना की दीस आर स्टुडंट्स, आमचे स्टुडंट्स हू आर एस्पायरींग टू बिकम डॉक्टर्स, नाल्यार BDS जावं, आयुश जावं, असले डॉक्टरकी खातीर हें वचपाक सोदता अशें थंय तरी वागताले ते भुरगे दिसनाशिल्ले. सो दीस ऑल कन्क्लूड्स दॅट दीस इज अ व्हेरी प्री प्लॅन्ड अटॅक अगेन्स्ट इंडिया, प्री प्लॅन्ड अटॅक्स अगेन्स्ट हें म्हणजे हो प्रोटेस्ट वापरून हें केल्लें आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. थँक्यू दाजी बाब, तूं स्टुडियोन आयलो आनी आमकां आमची जी क्वेश्चनां आसली, जे एज्युटेशनाचेर तो बोवाळ गोंयांत चल्ला, देशभर चल्ला, ताजेर तुवें खुबशें क्लॅरिफिकेशन दिलें, एक्सप्लेनेशन दिलें, आमकां कळ्ळें. आनी म्हाका दिसता की लोकांकय, खुबशे लोकांक, आमच्या युथांक कळ्ळां आसतलें की तो कितें म्हणूंक सोदतालो. आनी एक्चुली इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वॉट यू एक्सप्लेन म्हाका तरी कळून चुकलें की वॉट द गव्हर्मेंट प्लॅन्स टू डू. सो म्हाका दिसता की आमची जी सरकार आहा, जो आमचो प्रधानमंत्री आहा, जो होम मिनिस्टर आहा, दे वील हँडल द सिच्युएशन इन अ नायस वे. जे आमचे यूथ जे आसा तांकां दुखयनासतना ते खंय तरी हाजो एक सुटावो काडटले अशें म्हाका. आनी देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.